काळजान मोनान एक जावं भावा एक बोटां जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तांपोशी जांबोरो पाराकलीतां पर्ग पेल्या तुजी दिरवी तुवें आमकां विसला इस्मोनो ना पयला दैवी जिवाक भरला भावार्थागे कोटायला काळजान मोनान एक जावं भावा एक कोटां जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तांपोशी जांबोरो पाराकलीतां पर्ग पेल्या तुजी दिरवी मोगाचेनो देव बरो दीस दिवं तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां सगळ्यांक भक्तिकांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात सांजुदूता देवा मारिपार लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दितात डेरिन लुईस ताच्या 5व्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी मुंबय सेबेस्टियन क्लारा वास बँगलोर सुशांत लॉरेन डायस सस्तान जानेट डिसोजा पलिमार प्रकाश पायस मुंबय जॉन सी लोलिटा रोड्रिगस किन्निगोळी दुल्सिन डिसोजा किरें रेन फर्नांडीस 15व्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी मिलाग्रेस फ्लोविना रेबेल्लो बोळकुंजे डरविल मस्कनस पियूस नगर मनोज डेब्रिल मस्कनस पियूस नगर रेनिटा कोएल्लो निड्डोडी प्रत्येक ते सवां बसोन मीस पेटयतात गीता प्रीती डिसोजा सुरतगल जॉन एल्सन डिसोजाक बरें काम मेळच्याक जॉन पॉल डिसोजा विक्रोली मुंबय देवदीन ग्रेगोरी प्रिंटोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता बेनेडिक्टा पिंटो निरोडे देवदीन हेनरी लोबोच्या आत्म्या बसोत मीस पेटयता हेझेल लोबो सांज जूद वाडो ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची मागणी ते सवां सुमयाच्या पांयां तळा आमच्या पात्रोन सन्ना मारिपात आमी उबान दिवया आमच्या गरजां खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया आज आमी प्रत्येक जावन सर्व पिडेंत कश्टांनी दुखांनी आशिल्ल्या आवयां खातीर आमी मागता पोरच्या दिसा आमी दुखी सायबीणीचें फेस्त आचरण केलें दुखी सायबीन जेजूक सांगात दिल्ली आमकांय सांगात दिता पुता कडेन मागोवन आमकां पुता मारिपात बेसांवांनी भरता त्या देखून प्रत्येक जावन आज सक्कड आवयां खातीर ह्या दुखांनी कश्टांनी पिडे शिडेनी आशिल्ल्या आवयां खातीर विशेश जावन ह्या नोवेना वेळार आराधना वेळार आमी मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू काकुळतीचो आनी दयाळायेचो सागोर ताचे मुखार कितेंच अस्कत आसल्यान ताका पळोवंक जायना तो तांकां वयर हाडटा मोरयेन आपल्या स्तुती गायनांत सांगलें उंच थानावन तानावन तांकां सकला घालता आनी कोण सकला आसात तांकां उंच उबारता आनी जेजून करचें काम तेंच तर आज जेजून कशी दयाळाय दाखयली त्या सरल्ल्या एका तरणाट्याचेर ते आमी पळयता आनी आमच्या जिवितांत ताणें ताची दया दाखोवंक आमी मागता हे मिसाचें बलिदान आमी फावत्यो प्रगटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनांत चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसत भुरग्यां जावपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर
Somia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somia kakutka Somia kakutka प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूदूता देवरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवंक ताका वळखोंक फावो कर. आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडोवन वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातें पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवन सो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्ही, बगार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलो तिसो सांदो. पवित्र सभेन देवान नेमल्यात ते हे: पयलें धर्मदूत, दुसरें प्रवादी, तिसरें शिकवणदार. हांच्या फाटल्यान आसर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत गाय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सक्कडांकी आसर्यां करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचें देणें वा भासांचो अर्थ सांगचें देणें आसा. तरी पूण ह्या सर देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. देवाचें उतर हें: solo taja hina joshilyo Sarunto san somyang jai jai mon ye pratviye ullasan tachi seva kar santosachi gita gawon ye tachi samor amita solo taja hina joshilyo Service poros deumon zana zaya to am sorasnar amitachi zauna za amita solok tacha hinda joshilyo amita solo taja hina joshilyo amita solo taja hina joshilyo Hallelujah 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 Hallelujah
एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका. त्या दिसांनी जेजू नाईन नावाच्या एका शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड एक लोकां जमय ताचे सांगता गेलो. शहराच्या दरवट्या सरशीन पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगता आसलो. सोम्यान तिका पळयताच ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें. रडनाका म्हणलो तो तिका. आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तोवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ. तोवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो. समेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मेल्ल्यांतले जिवंत केल्ली 3 घटना वांजेलांत आमी वाचता. जेजून जिवंत केल्ली. मागीर आपोस्तलांच्या कृत्यांत आनी तशेंच पोरण्या तस्तामेंतांत घटना आसात जिवंत मेल्ल्यांक जिवंत केल्ली. पूण जेजून जिवंत केल्ल्या पैकी 3 घटना आमी आयकता वाचता. एक लाजर, मार्ता आनी मरियेचो भाव लाजर, ताका जिवंत उठयल्लो 2 दिसां उपरांत. आनी उपरांत जायराच्या दुवेक, जायर सिनागोगाचो अधिकारी, ताच्या दुवेक जायरान मागलें ताजे जेजू कडेन आनी जायराच्या दुवेक ताणें हात धरून उठयलें. आनी तिसरें घडीत आज वांजेलांत आयकल्लें आमी. आनी वांजेलांत आयकल्ल्या ह्या घटनांत एक विशेश संगत. पयलें घटन तें पळयल्लें आमी. मार्ता जेजू कडेन सांगता, तुका 7 आसा, जर तर तूं मौन करशी जाल्यार तुका 7 आसा. आपल्या भावाक जिवंत करूंक तुका 7 आसा म्हूण तिणें सांगलें. आनी जेजू थंय आपलो भावार्थ तिणें उचारलो. आनी तशेंच जायरान जेजूक सांगून धाडलें. आनी तशेंच आपणाची धूव मोरणाच्या थंडीर आसा आनी ती मोरोंक लागीं जाल्या, देखून दया कर, बेगी येवन म्हज्या धुवेक बाचाव कर. आनी घरा पावतना ती मोर्न गेल्ली आनी तिका हाताक धरून ताणें उठयलें. ताली ता कुम म्हणून, म्हळ्यार चलये तुका सांगता उठ म्हणून ताणें उठयल्लें. आनी आज कोणेय ताका सांगूंक ना. कोणाच्या भावार्थय ताणें तें पळोवंक ना. ह्या कोणा लोकान ताचे कडेन मागल्लें ना. एकच पूत विधवीक विधव, ती एकलोच पूत तिका, देखून दया करन ताका उठय, ताका दया करन तिका एक जिवंत करून दी म्हूण कोणेय मागल्लें ना. बगार जेजूक सक्कड तांची बोगणां कळ्ळीं. प्रत्येक जावन त्या विधव स्त्रियेची बोगणां कळ्ळीं. ती भोवशा विळाप करताली. त्या मोरणाच्या पेटेच्या मुखल्यान ती चलताली आनी विळाप करून भोवशा केस सगळे बिसुळे जाल्ले आनी आपलें तोंड तिणें धांपल्लें. व्हडल्यान सुस्कारून ती रडताली जाय जय. आनी तिका जेजून पळयलें आनी तिका पळोवन समजून घेतलें जाय जय उरल्यांत हांव
कोण सरला आनी कोणाचो पूत आनी कितें म्हणून. आनी भोवशा थंय आसल्ल्यांनी ताका सांगलें ती एक विधव, तिका कोणूच गत ना, आसलो एकच पूत देवाधीन जाला, देखून तिका आतां कोणूच गत ना. 2 मोरनां थंयसर आसलीं. एक त्या पेटेंत न्हिदोन आसलें मोर्न, दुसरें जिवंत शवा ती आवय. तिच्या फ्युचरा विशांत, तिच्या भविश्या विशांत ती मोर्न गेल्ली. कित्याक म्हळ्यार तिका भविश्य आनी ना. एकलो पूत आसलो, आपणाचें तेंच जिवीत कारण जावन आसचो एकलोच पूत आसलो आनी तो आज ना जाला. आनी त्या खातीर ती आकाश आपणाचेर पडले बरी व्हड बोब मारन रडताली जायजय. आनी त्या वेळार जेजूक ताच्या काळजांत तो ताचो दाये सागोरो तो उचांबोळ जालो. तो काकुळतीचो सागोर ताच्या काळजांत उचांबोळ जालो. आनी ताणें भोवशा ताका एक दृश्य मोतीक आयलें. थोड्या दिसा उपरांत घडोवंक आसलें तें. म्हजी आवय अशीच आसतली, विळाप करतली, मोरोंक रेडी आसतली, कित्याक हांव मोरच्या त्या संदर्भार तिचें भविश्य जावन आसलो, हांव मोरतां आनी त्या वेळार तिका कोणूच आसचो ना आनी तिची मीत मेर नासलेली ती दूख तडवूंक कोण सकत. तें दृश्य भोवशा जेजूच्या मोतीक आयलें. आपूण आनी आपणाची आवय, आपूण मोरच्या त्या तनीर आसा खुर्साचेर आनी म्हजी आवय थंयसर खुर्सामळांत ती विळाप करनासा म्हूण तिका भोगल्लें जायजय. आनी जेजूक हें चित्रण मोतीक येता आसतना ताणें फाटीमुखार पळयलें ना. बगार तुंबाक ताणें हात लायलो, या त्या मोरनाच्या पेटेक ताणें हात लायलो आनी तांणी थंयसर रावले. ते पेट वोवन व्हरतले आनी पेट सकला देंवयली तांणी. आनी ते दाळा जेजून सांगलें, तरणाट्या हांव तुका सांगतां उठ. आनी तो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून त्या पुताक ताचे आवयक ओपून दिलो. जेजून त्या पुताक आपल्या आवयक ओपून दिलो. आनी आपूण मोरोंक आसलो, खुर्सार आपूण मोरच्या वेळार म्हज्या मांयक कोणी ना आनी त्या खातीर ताच्याच मोगाच्या शिसाक जुवांक मोरयेक ओपून दिलो, तिचो पूत जावन. हांगासर तिचो तो मेल्लो पूत आसलो, त्या विधवीचो मेल्लो पूत आसलो आनी ताका जिवंत करून त्या आवयक ताणें ओपसून दिलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयलें ती 3 गडितां वांजेलांत आमी आयकल्लीं. लाजराक तो फोंडांत दवरून 2 दीस जाल्ले आनी कितें करचें म्हूण तांकां कळीत नासलें. आनी मार्ता कडेन सांगल्यार तूं खंडीत जावन तुका 7 दासां म्हणली मार्ता. आनी जेजू थंयसर गेलो आनी तो फोंडाचो शिळा थंयसर धांपुल्ली ती लोळोवंक ताणें सांगलें. आनी ते दाळा मारतान आनी ताका उरलें आनी सांगलें ताका घाण पडल्या कोण ना, देखून बेश्टें कित्याक तुवें आतां कश्ट काडचे देखून नाका म्हणली आसतलीं. पूण जेजून ते शिळा देगेक ओनावंक सांगली आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारून सांगलें, लाजरा भायर ये. आनी लाजर भायर आयलो. आनी उपरांत ताका गुट लायिल्लें तें वस्तूर ताणें सुटोवंक सांगलें आनी त्या लाजराक ताच्या भयणीक मार्ताक आनी मोरयेक ताणें ओपून दिलो. हांगासर जायर आपल्या तो सिनागोगाचो अधिकारी तो कितेंच हेल्पलेसनेस
ताका कितेंच कुमोक ना जाली आपूण अधिकारी जाल्यार आपणाक कांय करूंक साध्य ना म्हजी धूव आतां मरणाच्या तणीर आसा आनी घरा पावतना ती मरण पावल्ली आनी जेजूक तो सांगता ती मरण पावल्या आनी जेजू गेलो आनी तिचो हात धरलो तिका उठयलें चलये हांव तुका सांगता उठ आनी त्या चलयेक आपल्या बापायच्या अधीन ताणें केलो हांगासर त्या विधवीच्या अधीन आपल्या पुताक केलो ही गणितां पळया एका वरनी एक जेजूची मोवाळाई जेजूच्या काळजाची विस्ताराय आमकां दाखयतात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें आमी सर्व एक कुडीचे सांदे जावन आसाव आमी सक्कड एक कूड जावन आसाव एकलो दोळो जाल्यार एकलो कान एकलो नाक एकलो हात एकलो पाय एकलो जीब हे सर्व तो मनीस आमी मनीस जेजूच्या त्या कुडीचे सांदे जाता आनी एका सांद्याक दूख जाली जाल्यार ते सगळ्या कुडीक दूख जाता त्या खातीर ताणें थंयसर पळयलें त्या जेजून पळयलें त्या पुताक जाल्ले कश्ट आनी आवयक ताणें ओपून दिल्लो आज मोगाच्या भाव भयणीनो हे गणित आमी आयकलें आसता गणितांत आमी आयकल्लें जेजूची काळजाची दयाळाई ताच्या काळजाची गुंडाई मोवाळाई आमी पळयली आज आमकांय तो सांगता तुजो हात विस्तार धर आनी एकलो थंयसर पडला जाल्यार ताका उठय आनी एकलो कश्टांत आसा जाल्यार ताचे कश्ट हाळू कर आनी एकलो कितेंय कश्टांत आसा जाल्यार ताका ताचे कश्ट परिहार करूंक पळय कित्याक तुमी सर्व एका कुडीचे सांदे तुमी जावन आसात तर आज तूं रेडी आसाय गी तें काम करूंक जेजून सांगलें तें काम करूंक तुमी सर्व एका कुडीचे सांदे आनी एका सांद्याक कुमोक करूंक तूं तयार आसाय गी तें जावन आसा सवाल जाप दिवची आमी सगळ्यांनी सोम्या तुका देव कितें हा या गणित म्हजी हातां बोटां जोर तुका हाडून येता उंडो दाका सोर तेली तुज्या मोगाची मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र अमर उतरम तुझा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र अमर उतरम तुझा म्हाका सांबेटोन दिता स्वादी तुझे सेवेक सोम्या आवाज जाता मोगाळ भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुद्रा देवपाक मानतात असलें जावन मागात बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या सरस्परा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें तीच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता
सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पदुद्र आणि ससनाच्या देवा, सर काळे आणि सर ते आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरान सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit darbaraso सर्वेश्वर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येतात कधी. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घे आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला. जेजू नव्या येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो हुंडा आनी सडबणेची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा स्मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामरिये देवाचे माये सांगाता भगियो सुसे तिचो पती भगियो दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूदतात देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आंत सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुझी विशेष सरान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकसाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरोवशान येतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या. काळीज मुझे राखून सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना राखून दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फाक. सर्गीच्या त्या जीवनाक तुज्या सोम्या म्हाका बस. काळीज म्हजे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या. जीवित दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाव. संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक म्हाका पाव. काळीज म्हजे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रे गाना लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या.
तातुया भोवमोगाळ बापा भगेवंत जुदतात देवाच्या जैतेवंत मरणा पसत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. समिस्त आमी बसया. मोगाचेनो परत एपटी सांजू दुतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुंतळाक तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा सकाळी 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन उपरांत 10 कुमसारां 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी साक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें विशेश जावन आनी आयच्या दिसाय तुमकां हांगासर मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावून तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास दवरा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सर्व भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. मूडबिद्रे आळुवास मेडिकल कॉलेज वा होमिओपॅथीक कॉलेजी तावन हांगासर डाक्टरां नर्सां सिब्बंदी आसात. इस्कॉलाच्या आश्रया बिल्डिंगांत थंयसर क्लासरुमांत आसात. तर कोणायक होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार थंयसर डाक्टरां मेळचीं आनी हो अवकाश तुमी गलसोवचो. पिरगजीचें पत्र पुंतळाचें पत्र यात्रेक बूक तयार आसा. त्या देखून हें पत्र अरे एका भक्तिकांनी तुमच्या कुटुंबाक एक व्हरून वयच्या खातीर हांव तुमकां उलो दिता. मीस जाल्या उपरांत एकच मुखार न्हय तर ऑफिसाक वचून तुमची एक प्रती तुमी घेवन घरा वचूंक उलो दिता. आज जेवणाक दान दिल्ली हांव आतां नांवां वचून सांगतना तांणी मुखार येवचें. आयचो प्रधान याजक बाब लिओ वेगस तांचे हांव मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. लिओना आनी सिओना डिसोजा नित्य दरवाडो आयच्या दिसा चिकन तांणी दान जावन दिला. प्रिन्सन फर्नांडीस नित्य दरवाडो ऑर्न दान दिला. डेन्सन डिसोजा बळकुंजे, वायले डिसोजा किन्निगोळी, वाल्टर शालिनी सिक्वेरा किन्निगोळी, जॉयसन कविता फर्नांडीस बेळ्ळूर, जेसन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी कटील, जॉन्सी लोलिटा रोड्रिगस किन्निगोळी. आनी मुखार येवचें मानाची वाद घेवचें. दान दिल्ल्या सर्व दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार आटयता. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज जेवण तयार केलां आमचे खातीर नित्यादार वाड्यागारांनी वाड्याची गुरकान प्रतिनिधीत आनी वाड्यागारांचो हांव उपकार आटयता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पुंतळाक ह्या पवित्र तळाक एक विशेश म्हयनो जावन आसा. ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर जायतीं कार्यक्रमां आसात. ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर फिरगजगरांक हांगासर नितळायाचो दीस सगळें कंपाउंड नितळाय करूंक. ऑक्टोबराच्या 2 तारखे सांजे तावन 6 तारखे पर्यंत जिप्पो सेमिनरीचे 30 आनी 1 जण सेमिनरिस्ट ह्या जागां संगाता हांगासर आसतले आनी हांगासर थोडो वावर करून हांगासो ह्या पुंतळार कुटुंबाची भेट करचें हांगासो अनुभव ते जोडटले. ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर आयतारा रक्तदान भलायकी तपासणी आनी केस दान शिबीर सकाळीं 9 तावन 1 वरां पर्यंत हाचो फायदो जोडूंक भक्तिकांक आमी उलो दिता. ऑक्टोबराच्या 11 तारखेर शुक्रारा 1 दिसाचे रेतीर सकाळीं 9 तावन 5 वरां पर्यंत सोलोन व्हरतात मनादी बाब ऑलविन डिसोज आनी पंगड चिकमंगळूर. 12 तारखेर सोनवार जागरणाची रात सोनवारा सांजेर 6 तावन 13 तारखेर आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत सोलोन व्हरतात मनादी बाब पियूस डिसोजा शिवमोग्गा, मनादी बाब सिरिल लोबो उडुपी, मनादी बाब सुनील वेगस केरेगट्टे, मनादी बाब वाल्टर मेंडोन्सा एसवेडी, मनादी बाब संतोष लोबो काटीबळ्ळा.
ब्रदर मॅक्सिम मॉरस आणि ब्रदर विलियम डिसोजा आणि पंगड सांगात दितले. ऑक्टोबराच्या 19 तारखेतावन नोवेनाची सुरवात जाता. वार्षिक फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे नोवेन ऑक्टोबर 19 तारखेर सुरवात जाता. त्या दिसा सकाळी 10 वरार बावटो उबारचे कार्यक्रम, 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आणि 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. 20 तारखेर कोंप्रेसो आयतार संजेर 4:30 वरार ओजा पुरशांव पक्षीकेरे पेंटेतावन संजेर 5 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन, साक्रामेंताचो पुरशांव आणि भक्तिकांक जेवण. ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर मंगळारा सामुहीक काजारां, सकाळी 9:30 वरार सकाळी 10 वरार मीस. येदोळूत 3 जोडी सामुहीक काजाराक तांचें नांव दाखल केलां आनी 1-2 जोडी येवच्यार आसात. सामुहीक काजाराक एका जोड्या फाटल्यान लगभग 1.5 लाख खर्च आमकां पडटा. त्या देखून कोणाय भक्तिकांक बऱ्या मनाच्यांक एका जोड्याक स्पॉन्सर रावन कुमो करूंक मोन आसा जाल्यार मुखार येवंक हांव तुमकां उलो दितां. एका जोड्याक पोशकपण दिवचें जाल्यार 30,000 रुपये. त्या देखून कोणायकी वो आयवज दिवन पोशकपण घेवंक मोन आसा जाल्यार मुखार येवचें. 27 तारखेर आयतारा बेस्पाचो संभ्रम संजेर 6 वरार मीस नोवेन आणि चेरेलाचो पुरशांव आणि भक्तिकांक जेवण. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर सोमारा फेस्तसो आणि वज्रोत्सवाचो संभ्रम, सकाळी 8 वरार सादे मीस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस आमचे गोवळे बाप अदीक मनेदीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना बाप भेटयतले. ऑक्टोबराच्या 29 तारखेर मंगळारा सदांच्या बरी नोवेन आसा संजेर 6 वरार भले ಚಾಪರ್ಕ पंगडातावन तेलिकेदा बळ्ळी देवदास कापिगाड निर्देशनाचो तुळू नाटका एरला गॅरंटी आत म्हणलो आईगजीच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोन दाखयतले. हांव फेस्ता संदर्भी पिर्त जयंत मुर्दो मिसा आणि दान दिवंक सहकार दिवंक हांव तुमकां विनंती करता. रेतीर जागरणेची रात नोवेनाचे दीस कोंप्रेसो आयतार सामुहीक काजार आनी बेस्पा दिसा भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा. सामुहीक काजारां फेस्ता बाबतीत तुमचें दान तुमी कुशेन दिवचें तें आमी घेता. मुर्दोम जावन 300 रुपये, फेस्ता दिसा मिसांग जाल्यार 500 रुपये, नोवेनाच्या दिसांनी मिसांग जाल्यार 300 रुपये, सादी पिर्जेन जाल्यार 1000 रुपये, फेस्त पिर्जेन 5000 रुपये, प्रधान पिर्जेन जाल्यार 25,000 आणि पोषक पिर्जेन जाल्यार 50,000 रुपये. सामुहीक काजाराक पोशाक पण 30,000 रुपये. मगजन तुमचें उदार मन ह्या पवित्र थळांतय तुमी दाखोवचें आनी त्या मारीपात ह्या बऱ्या कामाक तुमी कुमोक दिवची. आतां आमी सर दिमी घालया. सांजूद देवाच्या नोवेनांत आमी वांटेली घेवया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. भाव भयणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघ्यो जूद था देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोर विनाती करता. सांजूद था देवानी एर सांदबोग प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारीपात आता आमी सांगता मागया. सोमया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. बघेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हूण आमी सतमनता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बघेवन जोदता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पाद उबारच्यो गरजो आनी आत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद ता देवाक विशेष मागणे.
या संवसारे जेजूचो सोयरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोदता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मोरनाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पूर्ण शेताक पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया. मोगाचेनो आयचे दीस हांगासर 6 जाणांनी तांची तेसावां दान दिल्लीं आसात. हांव आतां वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां आसात तुमी मागा, नाजाल्यार आज ह्या पवित्र थळाक जे कितें तेसावां मागणी तुमच्या काल सामानान घेवन हांगासर आयल्यात ह्या घडये सर्व ती तेसावां आमचो पात्रोन सांजूद देवा मारिपात सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करना. आमी मागया मोगाचेनो आमचो पात्रोन सांजूद देव असाध्य आसलें साध्य करचो ताच्या विनांतेन हें साध्य करचो सांत म्हणून नांव वाडलां. आनी त्या देखून मोगाचेनो तुमचे सगळीं खंत दूख बेजराय पिडा शिडा तुमच्या काळजाचे अत्रेक मागणी सक्कड ह्या घडये आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सोमयाच्या पांयां तळा ओबान दिवन मागा. मोगाचेनो 6 जाणांक राग पयस जावंक गो, एकल्याचो जागो बेगीनच कसलेंच अडकल नासतना रेजिस्ट्रेशन जावच्या खातीर, 4 जाणांच्या हातां पांयाची गांठी गुण जावच्या खातीर, 14 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, 2 कुटुंबांत हरी एका कश्ट अनवरांतले निवारूंक, 5 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर, 10 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक आनी ऑस्ट्रेलियाची RR विजा बेगीनच मेळच्या खातीर, 13 जाणांक रीण दिल्ले पयशे बेगीनच पाटी मेळच्या खातीर, 14 जाग्याचे समस्ये पर्याय जावच्या खातीर, 2 इंटरव्यू बऱ्यान फेस करूंक आनी पास जावचे खातीर, 6 जाणांक आमाल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर, 7 जाणांक तांच्या घरांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर, 1 पोटान जाल्ले सिस्ट नापाय जावच्या खातीर, 2 दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर, 1 डायजेशन प्रॉब्लेम आसा तें सॉल्व जावच्या खातीर, 13 जाणांक थायरॉयड पिडा गुण जावच्या खातीर, 13 वायट सवय सोडून बरी जिणी जीव करपा मेळच्या खातीर, 2 जाणांचें टेन्शन पयस जावच्या खातीर, 8 जाणांक शिकोवंक बरी गिन्यान मोत लाभच्या खातीर, 1 काना कडेन फळ आसलें गुण जावच्या खातीर, 2 गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर, 1 बिझनेस बरें इम्प्रूव जावच्या खातीर, 1 बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर, 18 जाणांक प्रत्येक तेसावां बसत मागोवंक तांणी सांगलां. तशेंच एका कुटुंबाचो जागो समस्या इत्यादीन बऱ्या मला विकोन वयच्या खातीर, एका कुटुंबांत भुरग्या बाळांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, मुंबयतावन आयिल्लें एक जोडें तिच्या पतीक भलायकी मेळच्या खातीर, नातरांक 2 बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगलां. ह्या सर तेसावां आयचे दीस आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. एक घडीभर आमी मागया. मोगाचेन आमच्या दोळ्या आमी दांपया, आमच्या हात आमी वयर उबारया आनी ह्या घडये विशेष भक्तीपणान पातयेनीन सोमयाचेर विश्वास दवरून पात्रोन सांताच्या मजतीन मागले मेळटा म्हणल्या व्हडा भरवशान ह्या घडये आमी मागया. अरदान तुका सोमयान जेसू, वंदन तुका सोमयान जेसू, नमान तुका सोमयान जेसू, महिमा तुका सोमयान जेसू, स्तुती तुका सोमयान जेसू, वंदन तुका सोमयान जेसू, होगळाप तुका सोमयान जेसू, प्रणिपा तुका सोमयान जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू आज हे व्हडा भावा भयणी व्हडा पातयेनीन भावार्थान तुज्या पांयां तळ हांगासर आयल्यांत प्रत्येक जाण ह्या पवित्र तळाक तुज्या साकरा सांजूद देवाक समर्पण केल्या पवित्र तळाक आयल्या. सोमयान जेजू आज तांच्या काल जमानांत उबारची मागणी तूं मानून घे, तांच्या काल जमानाचे अत्रेक तूं मानून घे, तांच्या दिसपदे जिवितांत कितें गरज आसा तूं तांकां दी, तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काड, तांचे वोजे हाळू कर, तांचे कश्ट तूं निवार, बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभय आनी प्रत्येक जावन समजूत देवाच्या मजतीन आश्चर्य अद्भुत तांच्या जिवितांत कर आनी त्या मारी तुजी पदवी महिमा तांच्या जिवितांत पळसून दी, बळेपण तांकां अनुभव करूंक लाभून दी.
सोमिया जेजो आपोर सोमिया आमच्या पात्रोन सांदा मरिपाद विशेष तरह सांजूद ता देवा मरिपादांग आपोर भलायकी बरेपण दी तुझी सकत महिमा तांच्या जिवितांत या घडये भर जोडून दीत तांच्या जिवितांत बरेपण अनुभव करूचा touch Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life आपोर सोमिया जेजो आपोर सोमिया तुझो दैविक स्पर्श तांकां दी सोमिया आपोर सोमिया गुण कर सोमिया तुझी सकत महिमा पर जळाई सोमिया बरेपण दी सोमिया तू पात्रोन सांदाच्या मस्जिदीन मागले लाभई सोमिया आपोर सोमिया जेजो तुका जावं नामान महिमा तुका जावं होगळा पुस्तुती आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्त मी दिबिगाल्या म्हज्या मथीर काळो काडन म्हजो भावात दंडलोंग पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्या बरोवो सदिवचे केरीत देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातेनीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर आमच्या दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार आजापां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण वालता सभा जाणांनी आयचे दिसा वळखून घेवन साक्ष दिल्या मोगाचें न्हू आमच्याय जिवितांत त्या सर्वेस्परा देवान करचें तें बरेंपण वळखून घेवया दनिया देवाक पात्रोन सांता मारिपाद अर्गां दिवया होगळाप आमी दिवया मोगाचें न्हू. दोगां जाणांक बरें घर फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात 6 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात तेगा जाणांक परगांवाची विजा फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात 4 भुरग्यांचे देणे फावो केल्ल्या खातीर 2 विघ्न अनवरांत राखून व्हेल्ल्या खातीर एकल्याचो ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एकल्याचे वायट इश्टगाल सोडून करपा मेळिल्ल्या खातीर 8 जाणांक मागले प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर आयचे दिसा अर्गां दितात. तशेंच एकूटाम हांगासर थोड्या तेंपा पयलीं आयिल्लें नवें असो बूक व्हरून गेल्लें घरा हरी एका दिसा नवें करतलें तांच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत जायतें बरेंपण घडलां देवाक अर्गां दिवंक तांणी सांगलां. कालच्या राती एका स्त्रियेन तिच्या दुवे विशयान म्हाका कॉल केलें 14 वर्सांचें दूव ताका सिस्ट जाल्लें पोटांत व्हडलें जायत आसलें स्कॅन करतना व्हडलें सिस्ट दिसतालें साबार डाक्टरां कडेन ती आवय आपणाच्या दुवेक व्हरून गेल्ली खंय आनी जायत्या डाक्टरांनी ऑपरेशन करी जाय थोड्यांनी ऑपरेशन करूंक जायना ऑपरेशन केल्यार तें चली मागीर पळय ताका कश्ट आसात पूण एका अनुभवर्ती डाक्टरांनी हिंदू डाक्टरनीन तिका सांगलें खंय देवाचेर पातयेन दवर देवा कडेन माग आनी ती म्हणटा ह्या पवित्र थळाक ती आयिल्ली खंय 2 नोवेनाक हांगा येवन दुवे खातीर मागल्लें तें हांव तिणें घाल्लें आनी एक नोवेन जावन मंगळारा दुसऱ्या मंगळारा नोवेन जावन घरा गेल्ली आनी घरा वचून दुसऱ्या दिसा डाक्टरां मेळोंक गेल्ले खंय डाक्टरां मेळोंक गेल्ल्या वेळार फादर मुल्लास आस्पत्रेक धाडून स्कॅन करूंक सांगलें खंय आनी स्कॅन करतना तिच्या दुवेच्या पोटांत सिस्ट कांयच नातलें सगळें नापयन जालां भुरग्याक बरी भलायकी आतां ताका म्हयन्याचें सारकें जायनातलें आतां सगळें बरी भलायकी हर एक सांगती भुरग्याक तें बरेंपण आसा कांय आतां प्रॉब्लेम ना डाक्टरांनी सांगलें खंय भुरग्याच्या जिवितांत आजब जालां अद्भुत जालां आनी त्या देखून त्या स्त्रियेन आज विशेश जावन हांगासर सांगून तिची साक्ष सांगून दनिया देवाक अर्गां दिवंक सांगलां त्या देखून मोगाचें ह्या सर्व भाव भयणीच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर अर्गां दिवया देवाचो उपकार आठवया आमचे परत हात वयर उबारया आमी अर्गां दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी आतां विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक सेवाकांक पाव सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी
ऐक आमचे प्रार्थना येसून सर्गीच्या बापा आईच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीचे सर त्या सवान जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर. ऐक आमचे प्रार्थना येसून सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेलींचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिली. तुजी खुशी वयतर ती सर्व त्या सवान जारी कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसून मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसून दयाळ बापा भावती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दया दाखय. तांकां एक बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबां जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसून सर्वेस्परा भुरग्याचे देणें आशिल्ल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणें तांकां फावो कर. तांचो संतोश सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना सर्वेस्परा आईच्या दिसा दुखींत कश्टांनी पिडेशिडेन बेजारायन समस्यांनी आसच्या सर आवयांक तुज्या पांयां तळ समर्पण करच्या. तांची दुखां पूस, तांचे कश्ट हाळू कर, तांचे वजें हाळू कर. तांकां भलायकी दी. तांचे जिवीत तुंत सोलोन व्हर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसून मुरये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारनिये कागोदीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका आमी लो मारता. आमी परदेशी वयचीं बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचेर भरती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारी मुरये मोगच्यान ह्या घडये सर्व पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या देवा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतेक आमी समर्पण करया. त्रिएक देवाची कृपा सकत तांच्या कुडीन वाळोवन दी. बरी भलायकी बरेपण लाभोवन दी म्हणून विशेषतावन ह्या घडी आमी मागताना त्रिएक देवाक आमी नमान करया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा आमच्या बापा. कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा. कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिश घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांडले नितळ जावन पिडेशिडेनले गूण जावन वेगीच आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमयावर वे. सोम्याचे नावी आमचो आधार. तानेर सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोम्या बवर त्यांच्या बुजोवन धरा. तुझी मीत मेहनतलेली दयाळय आमी मागता. पिडेशिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तुजे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सवेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेता आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना. सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सवे रावोन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावोन तुमकां वाट भरूं. तुमच्या पाटलान तो रावोन तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे तें आसचें सर वायट भस्मुरडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद
सदांच तुमचेर देव आनी तुमचे सुमे सदां आसूं आमेन. मोगाचेनो दिबेर आमी रावया पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत आमी चलोवन व्हरता. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. मोगाचेनो तसो जेजू त्या नाईन गांवच्या त्या विधव स्त्रियेक भेटलो. तिची दुकां बसली. आमचीं दुकां बसूंक तो येता. आमच्या सांगात तो रावोंक येता. आमकां बुजोवंक तो येता. आमकां धैर्य तो दिवंक येता. असले आमच्या सुमयाक सोडवंदराक मनशाकुळाच्या तारोकाक आमच्या दैवीक वैजाक मेस्त्रेक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मदें आमी स्वागत करया. ते जेजूचो स्पर्शान भोग आज आमी सोडया. मोगाचेनो दिमेर पडोवन ताका आमी मान करया, आराधन करया, स्वागत करया. सोमी दे मुझा घरा आजायलो. सोमी दे मुझा घरा आजायलो. सोमी देव मुझा घरा जायलो. रायसरगी सो मुजो इश्तालो. सोमी देव मुझा घरा जायलो. रायसरगी सो मुजो इश्तालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मुजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मुजो. जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो तुजे थंय संतोषलो. सोमी देव मुझा घरा आजायलो. रायसरगी सो मुजो इश्तालो. सोमी देव मुझा घरा आजायलो. रायसरगी सो मुजो इश्तालो. सोमी जेजू म्हज्या घरा आज आयलो. तसो मोग खरो आमकां जीव दिल्लो घेवन तो आयलो. ताच्या मोगान ससणीक मीठ मे नासलेल्या मोगान आमची काळजां ददोशी करच्याक तो आयलो. येता आमचे सांगात तो रावता. आमचें जिवीत ताच्या मोगान ताच्या कुरपेन भरता. तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या भोव पवित्र आल्तारीर आमचे समकर खरोच जिवो आजार आसा मोगाच्या बाबा भयणी. तसो मोग आमी साकिया. तसो मोग आमी साकिया. आमच्या काळज दमना ताच्या मोगान आमी बरया. मोगाचेनो असल्या सोमयाक आमच्या ह्या घरांत, आमच्या जिवीत म्हणल्या घरांत, आमच्या कूड म्हणल्या ह्या घरांत, आमच्या सर्गींच्या रायाक आमच्या जिवितान आमी स्वागत करया, स्वीकार करया. त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमान करया. मोग तुजो खरो जी पासो दिलो. मोग तुजो खरो जी पासो दिलो. सस्ती तो मीत में नासलो. सस्ती तो मीत में नासलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव मुझा घरा आजायलो. रायसरगी सो मुजो इश्तालो. सोमी देव मुझा घरा आजायलो. रायसरगी सो मुजो इश्तालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय मुजो. हांव
संतोषलो सोमी देव म्हज्या घरांत आयलो रायसरगीचो म्हजो इसालो 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 सोमी देव म्हज्या घरांत आयलो. मोगाचेनो सगळ्यां एक घडी आमी दोळे धांपया. आमचे दोन्ही हात आमच्या अर्द्याचेर परत एक घडी आमी दवरया. मोगाचेनो कुमगारा वेळार त्या उंड्या आनी वायना रुपी जेजू आमचे दय आयला. हें काळीज हें जिवीत ताचें बिडार ताणें केलां आनी आतां परत हे सक्रामेंता मारिपात तो जेजू हांगासर आसा, आमचे थंय आसा, आमचे सांगात आसा. ते देखून तो सांत पॅट्रिकान म्हणली उतरां, सोमी जेजू म्हज्या मुखल्यान आसा, सोमी जेजू म्हज्या फाटल्यान आसा, सोमी जेजू म्हज्या बगलांक आसा, सोमी जेजू म्हज्या वयर आसा, सोमी जेजू म्हज्या पोंदा आसा, सोमी जेजू सगळ्यांनीतल्यांनी आसा म्हणालो. वै मोगाच्या बाबा भयणी, तसो जेजू तुज्या काळजांत आसा, तुजे थंय आसा, तुजे सांगात आसा, तुज्या कुशीन आसा, तुज्या बगलेक आसा, तुज्या मुखल्यान आसा, तुज्या फाटल्यान आसा. बाबा भयणी, तुजें जिवीत ताणें रेवड घालां. एक घडी ताचें हजरपण आमचे भितर, आमचे थंय हांगासर आमी बगया. मोगाचे न्हू, सर्गीचो राय तो म्हजो आनी तुजो इश्ट जाला. हांव जालो तासो, तो जाला म्हजो. ह्या घडये एक घडी ताचे कडेन उलोवया. मोगाचे न्हू, आमच्या काळजा मनाची बोगना ताका आमी सांगया, सोमी म्हज्या घरा आयला, म्हजे थंय आयला, म्हजे थंय एक जाला, म्हजे सुख दूख तो आयकता, म्हज्या बगलेक तो रावता, म्हज्या दोळ्यांनी वालची दुखां तो पुसता. त्या देखून तो त्या स्त्रियेक, विधव स्त्रियेक तो म्हणालो, रडा नाका. आज तसो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या दोळ्यांतली दुखां पुसता. रडा नाका बाबा, रडा नाका भयणी, हांव आसा म्हणलें बुजोवन धैर्य दिता. हे पवित्र थळाक तूं आयलाय मोगाच्या बाबा भयणी, तुज्या काळजा मनाचे अत्रेक बोगना दूख पिडा शिडा समस्या घेवन तो सुमी म्हणटा, रडा नाका, बुजयता, धैर्य दिता. तेरगो मोगाच्या बाबा भयणी, तुमची काळजा मना बावर्तान उक्ती करा, फातीनीन उक्ती करा. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तो फातीनीन मागतना, बावर्तान मागतना सक्कड संगती तुझ्या जिवितांत साध्य जाता. मोगाच्या बाबा भयणी, ह्या घडये बावर्तान माग, बावर्तान तुका तुज्या पांयांतळा समर्पण कर. तुज्या काळजा मनांतली बोगना, तुजें दूख पिडा शिडा ह्या घडये तुज्या पांयांतळा समर्पण कर. सोमी आसा, सोमी पळयता, सोमी तुका वळखता, सोमी तुजो मोग करता, सोमी तुका आशिर्वादांनी भरता, सोमी तुज्या दोळ्यांतली दुखां पुसता. ह्या घडये पातयेनी दवर, उलय ताच्या कडेन एक घडीभर उलय. तुजे काळीज मोन ताका उक्तें कर. सांग ताका, ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका समजूचो कोणी ना जावंक पुरो, पूण जेजू तुका आनी म्हाका चड समजोवचो, मोग करचो. कोणी तसलो मोग दिवंक शकना, तसलो मोग दिता तो. तसल्या मोगांत आमकां रेवड घालता. तसो सोमी हांगासर आसा. फातयेनीन माग, बावर्तान, विश्वासान माग. तुझे दूख कश्ट ताका सांग, तुजी पिडा शिडा ताका समर्पण कर. ह्या घडये ताचे कडेन माग. तो आमचो सोमी, आमचो देव, आमचो धनी, आमचो जिवंत देव. ताचे कडेन माग, माग बाबा भयणी, फातयेनीन माग.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्त मी बसया मोगाचेनो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें एक उतार. ओडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. आमचो देव इम्मानुएल. आमचो देव वयर तावन सकला देवलो. आमचो देव आमच्या संगात रावोंक खुशी वेली. आनी त्या देखून आयचो वांजेल म्हणटा देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. आमचे थंय आयला. आमचे सांगात तो रावंक आयला. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मार्काचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 2 वाक्य 20 आनी 7 आमी वाचता आसतना जेजून आपोस्तलां लागीं 2 सवालां विचारलीं. आयतरचो वांजेल लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटा. आनी तो वळतानी म्हळी थोडे तूं स्नानीक दुवार, थोडे म्हणटात तो एलिया, थोडे म्हणटा तो प्रवाद्या मदलो एकलो, पूण तुमी कोण म्हूण म्हणटा. जेजूचे दुसरे सवाल. आनी तो वळ पेद्रो म्हणालो तूं क्रिस्त देवाचो पूत. पयलें प्रवादी म्हणून आसलें चिंताप, मागीर जेजूक वैयक्तीक जिवितान अनुभव केल्ल्या त्या पेद्रोन म्हणली उतरां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाचेनो जुवांचो वांजेल अध्याय 4 समारियेची स्त्री सुरवेर जेजू तिका भेटताना त्या बाय लागीं तिच्या मतींत आसलें वो एक प्रवादी आपणाचें जिवीत आपणाक उगडापें करतलें. पूण जेजू तिच्या जिविताच्या गुंडायेक वेता आसतना तिचें सगळें जिवीत तिच्या मुखार दवरता आसतना आनी ती स्त्री जेजूक म्हणटा तूं कांय क्रिस्त गाय, तूं कांय क्रिस्त गाय. आनी ताच्या उपरांत ती धांवली, सगळ्यांक आपूण हाडूंक धांवली. आनी आपूण हाडूंक गेल्ल्या कडेन तिणें म्हणली उतरां येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया. वस्सू क्रिस्त जायत गाय, वस्सू क्रिस्त जाय. सगळ्यांक त्या क्रिस्त थंय तिणें आपोवन हाडलें. जेजू क्रिस्ताची वळख तांकां दिली. मोगाच्यानो आज तस्सो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगात आसा, आमच्या बवारी आसा. आमकां प्रवादी न्ही मोगाच्यानो, आमकां तो खरो देव, जिवंत देव जेजू क्रिस्त आमचो सोमी रचणार आनी पोसणार आमी म्हणटा. आनी तो आमच्या मुखार आसा. ह्या देवा मुखार आमी बसून आसा मोगाच्यानो. ताची सकत ताची पदवी अगणीत मोगाच्यानो. आनी भावार्थ दवरल्यांक उणेपण ना, बरेपण मात वालता त्या सुमयात हांव त्या सुमयाचे पदवी आमी मानून घेवया मोगाच्यानो. हेच्या वांजेलान सांगल्या बरी ओ देव आमची भेट करूंक आयला, आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. ह्या देवाक आमी वळखून घेवया, ह्या देवाक आमी आराधन करया, नमान करया. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता, तुका आराधन करता. जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन करता. व्हडल्यान भावार्थान पातयेन म्हणया जेजू क्रिस्ता आमी तुका आराधन करता. जेजू त्रिएक देवाच्या दुसऱ्या जना आमी तुका आराधन करता. जेजू मनशा कुळाचे बाचावी आमी तुका आराधन करता. जेजू सोडवंदरा आमी तुका आराधन करता. जेजू सस्निक जिविता आमी तुका आराधन करता. जेजू पुन्हा जिवंतपणाने जिविता आमी तुका आराधन करता. जेजू मनीस जाल्ल्या देवा आमी तुका आराधन करता. जेजू भोगसनेच्या दातारा आमी तुका आराधन करता. जेजू काकुलदारा आमी तुका आराधन करता. जेजू आमचो मोग करतेल्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमचे जिवीत म्हणल्या घरा येयल्ल्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमकां बेसावांनी भरच्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमचे जिवीत सोलोवन व्हरच्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिवितान भलायकी बरेपण दिवच्या आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिवितान असाध्य म्हणलें खंयचेय नातलेल्या आमी तुका आराधन करता. कीर्तन 104 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो व्हरतो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. सर्वेस्परा कितलो व्हरतो तो महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. तर मोगाच्यानो ह्या जेजू थंय त्रिएक देवाक आमी अनुभव करया, ह्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करया, नमान करया. उबे रावया, ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया. देवा बापा स्तुती, देवा जेजू सोमयाक स्तुती, पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक आमी स्तुती करया. ताळयो आमी पेटया मोगाच्यानो.
आमच्या सगळ्या तन आनी मन धन ताका दिवया. थाळयो पेटतना हात उबारतना साहित्य बरेंपण वालता मोगाच्यान आमी संतोषान बवर्तान पातयेनीन आमी गायतना ताका स्तुती करतना आराधन करतना आमच्या जिवितांत साहित्य बरेंपण अद्भुत आश्चर्यां घडचे त्यो घडयो मोगाच्यान तेरगुंच्या सोमयाचेर आमी पातयेवया. या त्रिएक देवाक आमी आराधन नमान आमी करया मोगाच्यान. देव पापा स्तुति महिमा, 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 देव पापा, 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 देव जेजू सोमयाक स्तुती आमी करया. आमच्या मनशाकुळाच्या सडवंदराक आमकां बरी भलायकी दिवच्या जेजूक आमी दैवीक वैसाक आराधन करया, स्तुती करया, आमकां ताका समर्पण करया. ताची पदवी महिमा आमच्या जिवितांत ह्या घडये परस जळून दी, परगट जावं दी म्हणून आमी मागया मोगाच्यान. जेजू सोमया स्तुति महिमा, 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 जेजू सोमया, 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 जेजू सोमया. पवित्र आत्मो आमचो सांगाती मजतदार आमचे जिवीत सोलोवन व्हरता, आमचे जिवीत पवित्र करता. पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया, स्तुती करया. पवित्र आत्म्याचे सकत मजत आमच्या कुडींत, आमच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ह्या घडये वाळोवन दी म्हणून पवित्र आत्म्याच्या कृपेक सक्तेक आमकां समर्पण करया. पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया, नमान करया मोगाच्यान, स्तुती गावया पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्म्या स्तुति महिमा, 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 पवित्र आत्म्या, 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 पवित्र आत्म्या. हालेलुया.
सुम्यांक जो महिमा तुका सुम्यांक आमान तुका पवित्र आत्म्याक नमान तुका बाबा आराधन तुका सुम्यांक जेजू आराधन तुका बाबा आराधन तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया मोगळा जेजू या सगळ भाव भयणी तुझ्या पांयदळ समर्पण करता ही भोवंडा तुका त्रिएक देवाक नमान आराधन करतना तुझी पदवी महिमा आयच्या दिसा तांचे जिवितान पडजोळून दी बरेपण तांच्या मतीक काळजांक समाधान संतोष बरी भलायकी बरेपण तांकां दी तांचे सांगता तूं राव हरी एक लेगीत वापड आनी त्या मरी बा तुजी सगत पदवी गांवक तांकां करपा दी आदार दी तांचे जिवितून तूं चलोवन वर आनी तांच्या जिवितान सदांच तुजी महिमा पडजोळून दी तुका जावं आराधन नमान महिमा स्तुती आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी मोगाचें थोडे दिसा आदीं म्हज्या लागीं एक जोडें कावन्सिलिंगाक आयलेल्या वेळार ह्या काजरी जोड्या मदें काज जाल्लें मात तरणे जोडें ताजे मदें थोडे मानस्ताप थोडे विशय थोडे झगडे आनी हो काल हे स्त्री एकत म्हणटा म्हाका तो नाका आनी मुखार ताका म्हज्या जिवितान जागो ना हांवें ताका म्हज्या जिवितांतलो भायर गेला हांव ताका बक्षिना म्हाका तो नाका पूण तो तरणाटो दादलो ताचे पांय धर म्हणल्या बरी ताचे लागीं विनंती कर लागलो म्हाका बक्षी आमी परत सांगता मोगान जिवया बरें जिवया तूं म्हाका सोन्नाका तूं म्हाका सोन वचनाका तूं म्हाका जाय म्हज्या जिवितान तुजी गरज आसा कितलें परतल्या रे कितलें वत्ताय गेल्या रे इल्लीशी कणवळाय दाखोव इल्लेशें बरें मन दाखोव इल्लीशी दाय दाखोव तें चली तें स्त्री तयार नातलें हांव तुका बक्षिना तूं म्हाका नाका मोगाच्यान असलीं जायतीं घडितां आमच्या दिसपते जिवितान आमच्या कुटुंबांनी घडटात आमी एकामेका बोगसोवंक एकामेका दाया दाखोवंक एकामेका खाकोलतो दाखोवंक एकामेका ते सोडतोड करूंक थोडे पटी आमकां नाका राग थोडे पटी नाकाच्या तकलेर थोडे पटी आमच्या तोंडांतली येवची ती उतरां हेरांक दुखोवची कातरोवची हेरांची जिवीत नाश करतात आसलीं पूण आयच्या वांजेलाचेर आमी पळया मोगाचें जेजू त्या नाहीन गांवांच्या त्या विधव स्त्रियेतय जेजून दाखयल्लें तें बरें मन जेजू तेन वाळल्ली ती कणवळाय जेजू खाली बायले रूप पळयना जेजू तिचे काळीज पळयता त्या काळजांत आसली दूख पळयता त्या काळजांत आसली बेजाराय पळयता त्या काळजांत मोडले तें काळीज पळयता आनी त्या काळजाक जेजू स्पंदन करता मोगाचें आनी वांजेल म्हणटा जेजून तिका कणवळाय दाखयली जेजू तावन ती कणवळाय त्या स्त्रियेतय वाडली म्हणटा आयचो वांजेल मोगाचें जेजू असलो जेजू असलो कोणायकी रिते पाटी धाडिना हरी एकल्या थंय दया कणवळाय दाखयता तसलो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त जावन आसा मोगाचें त्या देखून तो कोडकार आमी वांजेलान वाचता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून बोबो घालूंक लागलो लोक सगळो म्हणालो तोंडाम कोणीय ताका जेजू लागीं हाडूंक जेजू लागीं व्हरूंक बरें मन दाखोवंक ना सगळ्यांनी ताका म्हळें तोंडाम ओगेत्रा उपाद करनाका पूण तो ताळो जेजूच्या कानान पडलो जेजू रावलो ताका आपोवंक सांगलें आनी जेजू विचारता हांवें तुका कितें करी जाय जेजून ताची दूख पळयल्लें ताजें काळीज पळयल्लें ताजें मन पळयल्लें ताका भलायकी गरज आसा म्हूण जेजू बोगल्लें आनी जेजू ताका गूण करता ताणें मागलें म्हाका दिश्ट दी आनी जेजू ताका दिश्ट दिली मोगाचें गूण केलें बरें केलें तो कोडकार जेजूक लागीं येवन म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता तक्षण जेजू म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जा ताची दया वाडली ताची काकुलत वाडली आमकां हरी एकल्या थंय त्या देखून जेजू कितलो दयाळाय कितलो कणवळो ताचो मोग कितली आमच्या थंय वर्ते मोगाचें हें आमी समजून घेवचें त्या देखून कीर्तन 103 वाक्य 8 म्हणटा सर्वेस्पर दयाळांनी करपाल सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो सर्वेस्पर दयाळांनी करपाळ सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो जर तर ताणें आमच्या पातकाक लागून आमच्या उणेपणाक लागून आमकां शिक्षा दितत गेल्लो जाल्यार आज आमी कोण्णी हांगा आसता हांव आनी तुमी हरी एकलीं पूण ताची कणवळाय दया सोंसणीकाय आसल्यान आज आमी आसा आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण केलां ताणें तर आज ह्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें अर्गां दिवया ह्या देवाक आमी अर्गां दिवया त्या देवाची स्तुती करया एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचें
तो सिनेगोगाचो अधिकारी म्हणालो तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव फावो न्हय आमी फावो न्हय जाल्यार आमच्या जिवितान कितलें बरेंपण ताचें जावन वाडलां आनी वालतेत आसा मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या देवाक एक घडी आमी अर्गां दिवया आमी तसो उपकार आठवया आमच्या काळजान जावन ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें थँक्यू म्हणा कितली कणवळाय कितली दाळाय कितलो मोवाळाय कितलो मोग आमचे थंय दाखयलां कितलें उदार म्हूण ताणें दाखयलां मोगाचें न्हू जावं बरो आमच्या कश्टा वेळार पिडेशिड्या वेळार समस्या वेळार आमच्या बगलेक तो रावला आमी मागिल्लें ताणें आयकलां आमची बोब ताणें पळयल्या आमची दुकान ताणें पळयल्या आनी पुसल्यांत आमच्या सांगात तो रावला मोगाचें न्हू सांडू ना थोडे फुडें आमकां बगूंक पुरो तो ना सांडला सोडला ना मोगाचें न्हू आसा बिलकूल सोडूं ना आमची दुकान ताणें पुसल्यांत आमचे कश्ट वजें हाळू केलां त्या सोमयाक आज आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठवया आमच्या काळजान जावन ताका थँक्यू म्हणया मोगाचें न्हू थँक्यू म्हणया आमच्या काळजान जावन त्या देखून आमी हें गीत आमी गावया अर्गां दिवया म्हणलें तें गीत गावया धन्या देवाक सोमयाक अर्गां आमी दिवया मोगाचें न्हू परत आमी सगळ्यां उबे रावया अर्गां दिवन हें गीत आमी गावया आमच्या जिवितांत ताणें केल्लें सगळें बरेंपण ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू केद हांवें सांगलें केन्ना आमी ताका अर्गां दिता होगळाप दिता आनीकी बरेंपण वालता आनीकी भलायकी चड बरी मेळटा आमच्या जिवितांत आशिर्वादां करपाचो शेवर वालता तर ह्या घडी अर्गां दिवया आमी सोमयाक आनी हरसिया महिमेक ताचें आमी गीत गावया मोगाचें न्हू आमच्या विश्वासी देवाचो मोग आमी वर्णून आतां ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया ह्या सोमयास हांगा पर्वत आसा सोमी म्हणलो पर्वत आमच्या मुखार आसा ह्या पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया आमचो देव सायतावन आमचे मागणे आयकता आमी मारिल्ली बोब तो आयकता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे बिरमत पाव म्हजे काकूळ म्हणले कर म्हणली ती बोब आयकता आमकां बरें करता आमच्या सांगाता तो रावता आमचे दुखां पुसता ह्या पर्वता तशीन ह्या सक्रामेंता कुशीन आमचे दोळे उबारया ह्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका आमी नामान करया थँक्यू म्हणी आमच्या काळजान तावन मोगाचें न्हू पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसायतावन देव आमचे मागणे आयकता पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसायतावन देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा उडया देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा उडया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया इस्रायलचो देव खंडीत निदाना आपल्या परजेक तो केदींच सांडिना आमच्या देवान आमकां सांडूना आमचो देव निदेन पडोवना आमचो देव आमच्या सांगात रावला आमची जतन केला जतन करता ह्या देवाक आमी अर्गां दिवया स्तुती करया ह्या देवाक नामान करया ह्या देवाक आमी महिमा दिवया मोगाचें न्हू इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार परजेक्ताचे केदी सांडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्तार परजेक्ताचे केदी सांडिना देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा उडया देखून अर्गां ताका ससना उपकारता सोबा उडया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया
आमच्या देवाचो विश्वासी मोग ससनाक बालता मोगाचो न्हू आमकां ताणें आपयलो सोमी आमकां सांबाळटा आमकां कोणी काही सांडून घालिना आमचे सांगाता तो रावता आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता आमचो बळवंतो शिपाई तो आमचो सोमी देव जावन आसा त्या देवाक आमी अर्गां दिवया नमान करया आमचे जिवीताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचो न्हू तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पयरोलो सोमी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक थकता आमकां पयरोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार तासो पावुडया देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार तासो पावुडया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेताचे आमी गितां गावया अर्गां दिवया आमी सोम्याक सिया महिमेताचे आमी गितां गावया हालेलुया 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. Argan tuka sumyan jido, hoklab tuka sumyan jido, naman tuka sumyan jido. Hallelujah, 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 hallelujah. Sakna mi bashya mogachano. एक घडीभर आमच्या दोळ्यांनी दांबिया आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर परत एक बडी दवरया मौन आमी बसया आमचो देव आमकां बरें करता आमचो देव आमच्या सांगात आसा जोब प्रवाद्यान ताच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडेशिड्या वेळार सगळ्यांनी सांडून घाल्लेल्या वेळार तेच देवाचो मोग साकुल्लो अनुभव केल्लो मोगाचे न्हू तेगून जोब प्रवादीच्या पुस्तकांत 46 वाक्यां 2 म्हणटा जोब प्रवादी तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा तेगून दोळे धांपून तूं आमचे दोन्ही हात आमच्या अर्द्याचेर आसून ही उतरां म्हज्या सांगाता एक पटी म्हणा मोगाचें न्हू तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय असाध्य न्हय हांव जाणा म्हूण हांव जाणा तूं सगळें करूंक शकताय तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय असाध्य न्हय हांव जाणा हांव जाणा हांव जाणा हांव जाणा हांव जाणा तरी मोगाच्या बाबा भयणी भिये नाका धैर्य खानगे जेजू आसा तुज्या बगलेक तरी ताचेर आमी विश्वास दवरया मोगाचें न्हू त्या सोमियाचेर आमचो भावार्थ घट करया अमकंत ताका आमी समर्पण करया ह्या घडये मोगाचें न्हू संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ समर्पण करया ह्या पवित्र थळार आमी आसा आमच्या काळजा मनाचे दूख अत्रेक तो पळयता ताची कणवळाय आमकां दाखयता तिस त्या नाईन गांवच्या विधोश्री थंय दाखयल्ली आज आमकां तो बुजयता धैर्य दिता आनी तसो जेजू इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्या हत्ता मारीपात म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा तरी मोगाच्या भावा भयणी आमची मुखली योजना आमच्या बिरगस कुटुंबाची योजना आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाची आमच्या जिविताची योजना आमच्या कुटुंबांतलें बरें फालें आमच्या जिवितान कितें जावंक आसा सगळें ह्या घडये सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सोमियाचेर पातयेन दवरया सोमियाचेर आमी विश्वास दवरया जावं आमच्या भुरग्या बाळांच्यो परिक्षा जावं आमच्या भुरग्या बाळां परगांवांक वचूंक विजा बरें काम आनी कितें सगळें सोमियाच्या पांयां तळ आमी दवरया सोमी म्हणटा भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा
घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळता. येत उतरांनी विणलेलें हें गीत आमचो भाव गायन मंडळीचे गायतना आमचे दोळे दामून आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आसून न्ही मोगाचें न्हू. आमचो सोमी म्हणटा तुका कोणीय सांडलें जाल्यार हांव केदींच सांडचो ना. म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात. केदींच भियेनाका हांव आसा म्हणलें सोमी आमकां सांगता, धैर्य दिता. ह्या उतरांनी विणलेलें हें गीत आतां गायतना ह्या गिताचें हर एक उतरां आमी नियाळ करया. सुमयाचेर आमचो भावार्थ पातयेनी आमी घट करया. आमकांच ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. सुमयाची सकत कृपा आमच्या जिवितान वालच्या खातीर. सुमी आमकां सांडून घालिना, कोणीय सांडल्यार तो आमकां सांडिना मोगाचें न्हू. त्या देखून ताचेर पातयवया, ताचेर विश्वास दवरया मोगाचें न्हू. नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात. दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात. दिता तुका हांव म्हजो सांगा. नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भावा भयणी बेन तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना, एकसुरो कोणी ना म्हूण भोगतना, सर्वांनी सांडलां जिवीत नाका, जिवितान उदास भोगतना सोमी म्हणटा केदींच सोडचो ना, केदींच सांडचो ना. हांव आसा, भियेनाका बाळा, हांव आसा तुज्या पांयां तळा, तुज्या सांगात हांव आसा, भियेनाका म्हणटा. भंय तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना. भंय तुका दिसतना, खंत तुका भोगतना. एक सुरो आसून कोणूच नासतना, सर्वांनी सांडून उदास जातना, केदींच सांडचो ना. हांव केदींच सांडचो ना, केदींच सांडचो ना. हांव केदींच सांडचो ना. भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा. पिडा तुका येताना, कश्ट तुका दोसताना, निराश जावन बरवसो सांडटाना, पातयेनी सुकोवन चलवून येताना, भावा भयणी जेजू म्हणटा केदींच सांडचो ना. हांव तुका केदींच सांडचो ना बाळा. हांव आसा तुज्या बगलेक, तुज्या सांगात आसा. तूं कश्टातना, तुज्या पिडेंत कश्टातना हांव आसा. आमची पिडा शिडा ताका समर्पण करया. आमच्या भावा भयणीची पिडा शिडा ताका समर्पण करया. कश्ट दूख ताका समर्पण करया. त्या सुमी आसा म्हणल्या पातयेनीन बरोवशान आमकां ताका समर्पण करून आमी गावया.
पीडा तुका येताना कस तुका दोस्ताना पीडा तुका येताना कस तुका दोस्ताना निराश जाऊन भोरवोसो सांताना पातयेनी सुकून सोलवोनी येताना हे दीस सांसोना हांव हे दीस सांसोना हे दीस सांसोना हांव हे दीस सांसोना म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा ये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो सांबावलो कोलस्सेकारांक बरोवन पत्र 3 वाक्य 12 म्हणटा देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायचे दयाळायचे दीनपणाचे मोवाळायचे सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. कणवळायचे मोगाचे दयाळायचे दीनपणाचे मोवाळायचे सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया सगळ्यां दोळे धांपा परत एक घडी आमचे हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया आमकां आमी विचारया म्हजें काळीज मोगाचें म्हजें काळीज कणवळायचें म्हजें काळीज दयाळायचें म्हजें काळीज दीनपणाचें म्हजें काळीज मोवाळायचें म्हजें काळीज सोंसणीकायेचें आमकां आमी विचारया. आमचो देव आमचे थंय कितलो दयाळ कणवळो पूण आमी एकामेका दयाळाय दाखोवंक कणवळाय दाखोवंक आनी हाका लागून मनां मोडटात संबंद तोडटात राग मोसूर हागे जिद्द फारीकपण सरता. आज आमच्या समाजांत एंत घडोवन आसा मोगाचे न्हू आमी देवान विसून काडलेली ताका मोगाची आनी ताची असलें काळीज आमचे थंय नातरल्या खातीर सोंसणीक जावंक कणवळाय हेरांक दाखोवंक दयाळाय दाखोवंक सुकोवन पडलेल्या खातीर ह्या घडी आमी सुमया कडेन बोगसाने मागया आमकां नितळ कर म्हणून ह्या घडी आमी मागया. किर्तना 51 वाक्य 1-2 म्हणटा काकुल्त म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुजे ओड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. ह्या घडी आमच्या पातकाची दूख धरया आमी दयाळाय जावंक आमी कणवळी जावंक आमी मोगाची जावंक हेरां थंय उदारमनाची जावंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर आज आमी पाश्चाताप पावया दूख पावया बोगसान आमी मागया मोगाचें न्हू आमच्या पातकांची दूख धरया ह्या घडये नितळ आमी जावया बरेपण आमच्या थंय जोडच्याक वालच्याक त्या देखून आतां आमच्या पातकांची दूख धन काकुल्त कर म्हजी देवा तुज्या तीर मोगान तुजे ओड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हूण त्या जेजू कडेन आमी मागया सगळें आमी दिबी घालया. आतां पवित्र उदक आमचे सनायतना आमचे सगळे पातकाचे खत पाताक धुवन ओसोन म्हणून आमी मागया आनी सोमयाचें तें रगताच्यो झरी आमच्या कुडीन वाळोवन दीत आमचे पाताक धुवन काडून दी कुर्सार तावन सोमयान रगत वाळयल्लें त्यात खातीर आमच्या पाताक धुवन काडूंक नितळ करूंक तर आतां तेचो सोमयाच्या रगताच्यो झरी आमच्या कुडीन वाळोवन दीत आमच्या पाताक धुवन काडून दीत आमी नितळ जावया. सोमयाचें बॉक्साने मागया हें पवित्र उदक आमचेर पडटना आमकां पवित्र करून दी म्हणून आमी मागया. सगळें आमी दोळे धांपया आमचे हात आमचे मुखार उदारे दवरून आमकां सोमयाच्या त्या काकुलतीक आमी पवित्रपणाक आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. तुझो रक्ताच्यो सरी कलवारी
कुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत असलेल्या म्हाका दोन्ही तळ संपूर्ण करी तुजो रक्ताच्यो झरी कालवारी कुर्सावेरी पातकाच्या कोंडांत असलेल्या म्हाका दोन्ही तळ संपूर्ण करी तुजो रक्ताच्यो झरी Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बशी आमी सकडा मोगाचेनो पोर आमी दुखी सैबिणीचे फेस्त आचरण केलें मुरियमायेच्यो दुखी सात आमी नियाळ केल्यो दुखांनी भरलेली मुरियमाय आवय जेजूची आनी जेजू तिका बुजयता आनी तिणें पुता लागीं मागल्लें कुटुंबा खातीर विनंती केल्ली आनी तिचेय मागणें पूत आयकता आनी पूत सगळ्यांक बुजयता त्या लागून आज ह्या मुरियमायेक आमी मान केलो ह्या संदर्भी आज आमी सर्व आवयां खातीर मागता आयच्या वांजेलान पळयलें जेजून त्या आवयक विधव स्त्रियेक मुळें रडा नाका आज कश्टांनी दुखांनी पिडेशिडेनी समस्यांनी आसल्या त्या आवयांक जेजू बुजयता आनी आज जेजू हर एक लागीं म्हणटा त्या स्त्रियांक रडा नाका हांव आसा तेज मोगाच्यान आज आमी विशेश तरान मागता पिडेंत कश्ट दुखांनी समस्यांनी आसलेल्या सर्व आवयां खातीर आतां हांव आपयतां असल्या कश्टांनी दुखांनी आसल्या पिडेशिड्यांनी आसल्या आवयांनी सगळ्यांनी उठोवन मुखार येवचें हांगा मुखार येवन साक्रामेंत आमकां दिमी घालची कोण आवय आसात दुखांनी कश्टांनी आज कितें मागोवंक हांगासर ह्या पवित्र तळाक आयल्यात आज तुमी हांगासर या मुखार या ह्या आल्तारी मुखार तुमी सरपडा आमी तुमचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागता जाता तितली मुखार या आल्तारी मुखार वयर मेजा मुखार कोणाक साध्य आसा मुखार या कोणाक उबे दिमी घालूंक जायना तुमी थंयच दिमी घाला मोगाच्यान वा उबे रावा पयस उबे रावा दिमी घालची दिमी घाला हांगा मुखार कोणी उबे रावचें नाका मुखार आसलेनी सगळ्यांनी दिमी घालची कोणाक उबे रावंक जाय सायडीक उबे रावा मोगाच्यान हांगा आल्तारीर वयर येवया ह्या कुशी जागो आसा दोनी कुशी तुमी हांगासर मुखार आयलीं सगळ्यांक दोळे नांबा मोगाच्यान आवयो सगळ्यो दुकान कश्टांनी आसल्यो आवयो सगळ्यांक दुकान दोळे दांबा उरले आमी सगळे उबे रावया मोगाच्यान भावानो प्रत्येक जाण भयण्यान उबे रावा तुमचो उजवात ह्या भयण्यान ते ह्या आवयांत आमी उबान धरया आज आमी विशेष तरान तांचे खातीर मागया तांच्या खालसा मनांत आसलीं दुखां बोगणां बेजाराय थोडे फुडें कोणायकी सांगूंक साध्य नातल्ली ती खंत्यो तांच्या भितर मस्तपणी आवयो खरगातात रडतात त्या देखून आज ह्या सगळ आवयां खातीर ह्या घडी आमी मागया सुमी ताच्या आवयच्या विनंतेन आवय मारी पात ह्या सगळ आवयांक बुजोवन दी धैर्य दिवन दी सांगत दिवन दी आधार दिवन दी तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून दी सच सोमी ह्या आवयांक भयण्यांक तांकां म्हणून दी रडा नाकात हांव आसता म्हणलें धैर्य दिवन दी म्हणून आज ह्या सगळ आवयां खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान आमी उजवात उबे रावलेली हांचे थंय उबार धरया हांगासर आसले आवयो तुमचे खातीर तुमचे कश्ट ह्या घडये ह्या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजूक समर्पण करा तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर जावंक बरो तुमकां कितें कश्ट आसा ते सगळे समयाच्या पांयतळा समर्पण कर तुमी मागा आमी तुमचे खातीर मागता तुमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेष तरान मागता पवित्र आत्म्याचे सकत मजत ह्या घडये तुमच्या कुडीन तुमच्या कुटुंबान तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागता आसतना तुमी विशेष तरान मागा मोगाच्या भयण्यानो आवयानो मागा तुमी पातेनीन बावार्थान मागा आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना केदो व्हडलो पोरू वतो जाल्यार तो करूंक शकता मोगाच्यानो कठीण आसल्यांक तो मोवाळ करूंक शकता आमचो देव तितलो दयाळ काकुलदार बुजोवन येसो आनी त्या देखून तुमी मागा धैर्यान मागा आवयानो तुमी मागा कोणा खातीर पुरो मागोंक जाय तुमी मागा आमी तुमचे खातीर मागता तुमचे खातीर पवित्र आत्म्याचे मजत सकत ह्या घडये तुमच्या कुडीन तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागता पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्म्या सकत कृपा आमच्या ह्या जिवितान वालच्या ह्या भयण्याच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाच्यान पावनात्मा तू
पवित्रात्म्या ये हे पावनात्मा सुमिया तुझ्या पवित्रात्म्याक ओत या आवयांचेर या बहिण्यांचेर ओत तांच्या दोळ्यांतली दुखां या घडये तूं पुसून काड तांच्या काळजा मनांतले दुख अत्रेक या घडये तुझ्या पांयां समर्पण करतना तांचे वजे हाळू कर तांच्या जिवितांत भलायकी बरेपण तांकां दी मुतीक कुडीक संतोष समाधान दी तांची दुखां तूं पुसून काड सुमिया तांचे वजे तूं हाळू कर तांच्या काळजा मनांत उसारूंक जायना तसलें तें दूख तूं पळय तांकां सांगात दी आदार दी सुमिया तुजी काकुलतीची नदर या आवयांचेर या बहिण्यांचेर घाल सुमिया तुजी कृपा तांच्या जिवितांत वाळय तांकां बरें कर तांकां आपोड आज ह्या पवित्र थळाक ती आयल्यान आसता हांगा तावन येताना मस्त संतोष समाधान ददस्पद तांच्या काळजा मनांत तूं दी ओत तांच्या दादल्यांत हांव तांच्या भुरग्या बाळांत हांव तांकां संतोष समाधान कुटुंबांत शांती एकवट तांच्या आसूं दी आनी त्या मारीपात तांचे वजे तूं हाळूंक समिया तांच्या बगलेक तूं राव तांच्या मुखल्यान रावन समिया तांचे वाट व्हर तांच्या फाटल्यान रावन तांकां रक्षण दी तांच्या बगलेक रावन संरक्षण दी तांचे वयर आसून तांकां आशिर्वादांनी भर आनी तुजी दैवीक सकत सदांच तांच्या जिवितांत वाळय समिया touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Jesus आपोड समिया जेजू आपोड या घडये आपोड तांकां आपोड गुण कर तांची दुखां पूस समिया आपोड तांकां समाधान दी भलायकी बरेपण दी समिया हांगा तावन येता आसतना ददूसपणान धाड समिया तूं तांच्या सांगात राव तांच्या बगलेक राव तांच्या कश्टांचे वचे हाळू कर समिया तांच्या भुरग्यांक पतीक तांकां भलायकी दिवं सांबाळ तांच्या मतीक उस्वार दिवंक तांकां बरें कर समिया खाद्यमलो तांची कुटुंबां आशिर्वादीत कर समिया आशिर्वादीत कर समिया आशिर्वादीत तुज्या पवित्र आत्म्या मारी तांकां माग समिया थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी एडोर यू लॉर्ड जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस अर्घ तुका समिया जेजो होगलाप तुका समिया जेजो नामान तुका समिया जेजो महिमा तुका समिया जेजो स्तुती तुका समिया जेजो आतां तुमी थंयत रावचे आमी आतां सगळ्यांक पवित्र तेलान मागता भलायकेचे बरेपणाचे कोणाक आमी मागता तांणी मागल्या तक्षण उठोवन पाटी तुमच्या जाग्याक वयचे अशें एक एकल्यांनी माकडी घेवन पाटी वयचे मागीर उरिल्ल्यांनी मागीर 2 लायनीर मागीर मुखार येवचे पवित्र आत्म्याचें गीत आमी परत कंटिन्यू करुया पवित्र आत्म्याची मजत ह्या माकणे मारीपात वाळोवन दी आनी त्या मारीपात बरी भलायकी आमच्या कुटुंबान आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ हे पावनात्मा तू आ मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ 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 मुझ में प्रेम की बाती जला दे प्रेम की बाती जला मुझ में प्रेम की बाती जला दे प्रेम की बाती जला जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ जीवन दाता
मुक्ति प्रदाता हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझ में जीवन की ज्योति जला दे, जीवन की ज्योति जला, मुझ में जीवन की ज्योति जला दे, जीवन की ज्योति जला। शांति प्रदाता मुक्ति दिलाता हे पावनात्मा तू आ, शांति प्रदाता जीवन दाता हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावनात्मा तू आ, 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 हे पावनात्मा तू आ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकड आमी दिवी घालया मोगाचें सुमयाचे आशीर्वाद आमी घेवंक वेता. परत एक घडी आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयतळा मेळया. कुटुंबांतल्या हर एक आसान्याचो हांगासर आसल्या नातल्यांचो हर एकल्याचो मोती काडया. गांवांत तशें परगांवांत आसतलीं आमची भुरगीं बाळां युवा जाणां प्रायवंतां काजरी जोडी मलगडी पिडेस्तां हर एकल्याचो मोती उडा आसा काडया. सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करया. सुमयेची मजत करपा तांच्या जिवितान वळोवन दी. सुमी तांकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर एक घडीभर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तांचे खातीर मागया. आनी आतां सुमयाचे आशिर्वाद जोडूं आमकां ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक. येद्या व्हडा साक्रामेंतांक सस्तांक नामान करूं
Solvo Bhavaktaci Mandivya Zashem Ulasani Sutiza Podvimai Masasna Sasna Ekastarya Hasita Tugadoga Jaspirita Samasamina Varta प्रार्थुया येसु मियान जेजू क्रिस्ता या विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतान राज करताय सस्नाच्या सस्ना निमाणे देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्सून परत आमी गावया. तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वार्ता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवां गांव तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आता सदांच सुन्ना वार्ता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद दिवा आमकां दिव्यवाणी